दोन भुतांच्या इतिहासावेले वाचप. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलां सांगाती दोन भुतांक त्रास दिवंक आनी फातरावन मारूंक तयारी केली. दोन भुतांक हे गमतोच ते लिकेनांचे लिस्त्रा आनी देर्बे नगरांनी पडून गेले आनी थंय आनी भोंवतणच्या गांवांनी तांणी शुभ वर्तमान परगटले. लिस्त्रांत एक अपांगूल मनीस आसलो. तो जल्मान थोंटो जावन केन्ना चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन करतालो ते ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आसा तो पळयोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केलें ते लोकांचे उरपोंजीन पळयना फुडें लिकावनेचे भाशेन ताणें व्हडल्यान म्हणलें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देंवल्यात. बार्नबासाक ताणें जुयस म्हूण नांव घालें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलोल्या जुयसाच्या मंदिराच्या यादनिकान हार घालून नेटवयलेले पाड्डे दारवंट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो यत्न भेटोवंक सोदतालो. हे आयकून बार्नबास आनी पावलू दोन भुतांनी आपली आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी व्हडल्यान म्हणलें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यांत? आमी तुमचेच भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. हे कुड्ड्या देवांक पाट करून स्वर्ग आनी संवसार आनी सोमदीर आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रचलां त्या जिव्या देवाशी परतून येयात. आदल्या पिणकांनी आपापली वाट दवरूंक सगल्या विदेशांक ताणें निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावंक ना. सर्गार थावन तो पावस धाडटा, काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. इतलें सांगूनय आपणाक यत्न करिना जावंक लोकांक आडावंक तांकां भोव आवगोट जालें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगत तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. म्हणया, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगत तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगत तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वाशीपणा पासत तुका महिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें अनभावार्थ्यांनी कित्याक म्हणचें? सबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगत तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. सर्गार आनी पृथ्वीमेर आमचो देव आपणाक जाय ते सगळे करता. पूण तांच्यो मुर्ती रुपया भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगत तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा. सर्ग आनी पृथ्वीच्यो रचणार सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो, पूण पृथ्वी मनशांक ताचे देणे. जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगर तुज्याच नांवांक जोडून घे महिमा.
उद्गार Sorbes foras soy, soy, sorbes foras soy, sorbes foras soy, soy. Sorbes foras soy, soy, sorbes foras soy, sorbes foras soy, soy. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुका सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. Sorbes foras soy, soy, sorbes foras soy, sorbes foras soy, soy. Sorbes foras soy, soy, sorbes foras soy, sorbes foras soy, soy. जोआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. म्हज्या आज्ञा घेतात आनी पाळटात तींच म्हजो मोग करतात, आनी म्हजो मोग करतात तांचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव तांचो मोग करतलो आनी तांकां म्हजी वळख दितलो. जुडासान हो इस्कारियोत न्हय, पूण दुसरो ताका म्हणलें, सोम्या, तूं संवसाराक तुजी वळख दिवचो नाय म्हूण आमकां दितलोय. हें अशें कितें? जेजून ताका प्रतिपाल केलो, म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटलीं, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे ताय येतले आनी ताचे सवें तिकाण करतले. म्हजो मोग करिनात ती म्हजी उतरां सांबाळिनात, आनी तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय, पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवीं तुमकां धाडटलो आनी शारोती मुणगे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी तींच म्हजो मोग करतात. नियाळा कादार. भाग्यवंत अगुस्तीन म्हणटालो, नुस्ते मनीस भिरांतीन आज्ञा पाळटात, देवाचे मोगी मोगान पाळटात. एक दीस एक गांवकार आपल्या घराचें काम स्वता सोत करूंक पंचायतीन भितर सरता. सरपंचाक मेळून आपलें कामां बेगीन बेगीन करूंक सगळीं परमिशन्स कसलींच आडकोळ नासतना करूंक मागता आनी 1,00,000 भेटयता. तेन्ना ती अस्तोरी सरपंच ताका असो जबाब दिता, तुजी पेपर्स सारकी नात, तुजे शेरांचे NOC घेवंक तुजी शेजाऱ्यांचे NOC घेवंक जाय. निमाणें तूं शेतांत घर बांदूंक सोदताय, हे कामाक जायते डॉक्युमेंट्स तयार करूंक पडटात, आनी म्हजें अंतस्कोन म्हाका असली वायट करूंक आज्ञा दिवची ना. म्हाका देवाची भिरांत आसा. देवाचो ताळो मनशाक तरेकवार आयकूंक मेळटा. आयज जायतो लोक थंय आशिल्ल्यान हो स्वताचो आनी नितीचो ताळो आयकूंक फावो जालो. पयले वाचपांत धर्मदूत पिडापिड्याक लागून लिकोनेक पळून गेले, पूण बावाट परगटोच वावर चालूच उरलो. शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या आज्ञा पाळटल्या सवें देवाचो मोग आनी खुद देव तांचे सवें जियेता म्हूण आस्वासन दिता. आमचे भोंवतणी आमचे समुदायान दिसपट्टी मिसाक वेतेलीं
सांतिस्माक भेट दितेली, गवळीक सोबेच्या वावराक खांद मारतेली तींच मनशां आमकां दिसतात. तांची उतरां कोरण्यांनी उदेशी हेरांक देवाच्यो आज्ञा पाळूंक आडकोळ जाता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी देवाक भिवून जेजूचो आज्ञा पाळून स्वतान आनी नितीन पाटलाव करूया.